काश्मीरी हिंदूंचे पुनर्वसन करचे म्हणून गोयच्या 4 पंचायतींनी ठराव घेतला असो ठराव घेवपी पेडणेची विर्नोडा ग्रामसभा पयली हिंदू महासभेन मिडियाक सांगला। हिंदू जनजागृती समिती आणि बाकीचे हिंदू संघटनांनी एक भारत अभियाना खाला चलो काश्मीर की ओर मोहीम सुरू केल्या। ते खातीर 2 ऑक्टोबराक म्हापशा बोडगेश्वर सभाघरांत पब्लिक मिटींग दवरल्या। काश्मीरी हिंदूंचे मानान पुनर्वसन करचे म्हणून गोयच्या 4 पंचायतींनी ग्रामसभेन ठराव घेतला। विर्नोडा, कोरगाव, कवळ्या आणि बांदोडा पंचायतीन हे ठराव घेतल्यात। म्हणून काश्मीर ह्या संघटनेच्या मागे राहून हिंदू जनजागृती समितीच्या माध्यमातून आमच्यासारख्या लहान मोठ्या हिंदूंच्या ज्या संघटना आहेत आवाज आम्ही उठवणार आणि त्या अनुषंगात आम्ही पूर्ण गोव्यात आमचे जे कार्यकर्ते आहेत हिंदू महासभेचे ते कार्यरत आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी सभा होत आहेत, बैठका होत आहेत आणि हा विषय सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा हेतू सध्या जवळजवळ सफल होत आहे। अनेक पंचायती आहेत। या ठिकाणी मला सांगायला अभिमान वाटतो की आमच्याच गावची विर्नोडा पंचायत पूर्ण देशात अशी पहिली पंचायत ठरली ज्यांनी ठराव पास केला की काश्मीरात जे हिंदू आहेत त्या हिंदूंचं सन्मानाने पुनर्वसन व्हावं म्हणून त्यांनी एक ठराव विर्नोडा ग्रामपंचायतीने ठराव पास केलाय। त्याबद्दल मी या ठिकाणी आनंदाने सांगू शकतो की अनेक अशा पंचायतींनी आपापले ठराव आमच्याकडे दिलेले आहेत। 2 ऑक्टोबराक म्हापशा बोडगेश्वराच्या हॉलात पब्लिक मिटींग दवरल्या। थंय चलो काश्मीर की ओर मोहिमेची कार्यावळ जाहीर जातली। शेवटची सभा 26 डिसेंबरला जम्मूमध्ये होणार आहे आणि सरकारला अल्टिमेटम देणार आहे की ठोस पावलं जर नाही उचलली तर 19 जानेवारी जो विस्थापनचा दिवस आहे तर 40 ते 50 हजार काश्मीरी हिंदू काश्मीरमध्ये प्रवेश करणार। तर हा त्यांचा सरकारवर म्हणजे सरकारनं आश्वासन पाळावं म्हणून त्यांच्यावर हा दबाव किंवा त्यासाठी हा सगळा अभियानचा भाग आहे। म्हणजे एवढ्या मोठ्या संख्येने जर हिंदू काश्मीरमध्ये प्रवेश करणार असेल तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागृती देशभरून त्यांना पाठिंबा मिळावा म्हणून हा सगळा अभियानाचा भाग आहे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि चेतन गवस। साक्षीदारांचे स्टेटमेंट गोविल्ल्यान स्कारलेट केशीत दोगूय आरोपी निर्दोष सुटले। कोर्टान निकालात स्पष्ट केला। चिल्ड्रन्स कोर्टान ब्रिटीश चली स्कारलेटाचे खुनाचे केशीत दोगांय आरोपीक पुरावे नाशिल्ल्यान मुक्त केल्यात। साक्षीदारांचे स्टेटमेंट आयिल्ल्या दिसा बदलत आसताले। ते शिवाय घडणूक सुवाते वयले पुरावेय सारखे जुळना। पयल्या ऑटोप्सी रिपोर्टात स्कारलेटान ड्रग्स घेतिल्ले म्हणून नमूद केल्ले ना। त्या गजालीची कोर्टान दखल घेतल्या। पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान स्कारलेट किलिंगाच्या मरणाचे केशीत दोगूय आरोपी प्लासिदो कार्वालो आणि सॅमसन डिसोजाक सोडले। स्कारलेटाची आवय फियोना मॅकियोनान या निवाड्या आड हायकोर्टान वतले म्हूण सांगला। कोर्टान दोगांय आरोपींक सोडपा फाटल्यान रजाव दिला ते अशें। स्कारलेट मर्डर केशीन मुख्य साक्षीदारांचे स्टेटमेंट उठसूट बदलताले। वेगवेगळ्या स्टेटमेंटांक लागून केस खरी म्हणपाचो दुबाव। पयल्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान स्कारलेटान ड्रग्स घेतिल्ले म्हणून नमूद ना। दुसऱ्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान स्कारलेटान कोकेन घेतिल्ले म्हणून नमूद आसा। कोर्टाक केशी भितर आनीक कांय तफावती दिसतात त्यो अश्यो। पंचनामाच्या फर्स्ट सर्च रिपोर्टांत घडणुकेचे सुवातेर स्कारलेटाचे कपडे मेळिल्ले नात। कांय दिसा उपरांत एक कपडो मेळ्ळो। खूब दिसा उपरांत घडणूक सुवातेर कोणे तरी कपडो प्लांट केला आसूये। साक्षीदाराच्यो पुलिसांक दिल्ल्यो जबान्यो एक आणि सीबीआयक दिल्ल्यो भलत्योच। दोन तरेच्या वेगवेगळ्या स्टेटमेंटांक लागून केशीच्या खरेपणाचेर दुबाव। मायक मसाला ह्या साक्षीदारान आपणे निमणे स्कारलेटाक सॅमसना बरोबर पळयल्ले म्हणून पुलिशेक साक्ष दिल्ली, पूण ऐनत्या वेळार माग गायब जालो। साक्ष दिवंक पावलोच ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। फोंड्या पॅडलर्स गांजाचे ड्रग्स मोठ्या प्रमाणात पातळावंक लागल्यात। फोंडा पुलिसांनी 26 सप्टेंबराक 2 कडेन रेड मारून सुमार 2.25 लाखाचो गांजा जप्त केला। बेतोड्यार राजस्थान धाब्याचेर रेड मारून प्रभाकर टंटी म्हणटा त्या उडिया तरणाट्याकडच्यान 1.5 किलो गांजा जप्त केला। दुसऱ्या रेडीत कुर्टी गोवा डेरी कडेन समीर बाळासाहेब या कोल्हापूरच्या तरणाट्याकडच्यान पुलिसांनी 3 किलां वयर गांजा जप्त केला। इन्फॉर्मेशन आयले फोंडा पुलीस स्टेशनान आणि आमी इन्फॉर्मेशनाच्या आधाराचेर डेव्हलप करून इन्फॉर्मेशन 2 रेडी मारिल्ली आसा आणि तितून सेपरेटली 2 जाणां कडेन ड्रग्स मेळिल्लो आसा गांजा। एकल्याचें नांव आसा समीर बाबासाहेब मुल्ला, वो कोल्हापूरचो, नेटिव्ह ऑफ कोल्हापूर, पूण रावता
कुर्टी फोंडा ताजे कडेन 3.194 kgs गांजा मेळिल्लो आसा आनी दुसरो प्रभाकर तोंती हो नेटिव्ह ऑफ ओडिसा हाजे कडेन 1 kilos 45 grams मेळिल्लो आसा आनी तांचेर आमी ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा आनी तांकां अरेस्ट केल्ले आसा 3 किलोचो व्हॅल्यू इन ओपन मार्केट इज 1.5 लाख आनी दुसऱ्याचो व्हॅल्यू इज 75,000. लोकांनी आमकां कॉपरेट करचें आनी आमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें जेणे करून आमी रेड मारूंक शकून ही मुळा पासून कीड ना करूं शकू आमच्या ज्युरिडिक्शनांतली. ऑफेन्स कित्याचो? This is आता ही कमर्शियल क्वांटिटी सो 10 years एंड अबाव हाजे फुडें आमकां आनीकूय वेळ जावपाची शक्यता आसा. गोंयांत सॅक्स रॅकेटांच्यो एकार एक केशी जायत आसात. पणजे पुलिशेन मंगळारा सॅक्स रॅकेटाचेर घाल्ले धाडीत मिरामार एका चलयेक सोडून हाडली. 2 जाणांक धरल्यात. एकलो रवींद्र कुमार, दुसरो प्रशांत. तांकां खंय चलयो सप्लाय करतना धरल्यात. पुलीस फुडली चवकशी करता. आनीकूय कांय जाण ह्या रॅकेटांत सांपडूं येतात म्हूण पुलीस उलोवन दाखयतात. घेवया एक ब्रेक.